कथेचें नांव मास्तर म्हणटा. बरोवपी मीना काकोडकार. कथा सादर करता देविता कुळे. मास्तर म्हणटा. चड रात जावंक नाशिल्ली, पूण काळोख मात उप्पट भरिल्लो. मळबांत एक्कूय नखेत्र दिसनाशिल्लें. चुकिल्लो माकिल्लो काजुलो लेगीत खंयच लिकलीक नाशिल्लो. पावसांत ओली जाल्लीं झाडां वारो येतकीर आंग शिरशिरायत उदकांत थेंबे फुट्टालीं. सगळीं रातच भिजिल्ल्या सुकण्यावरी कुडकुडूंक लागिल्ली. अमृत्याचे खोपीच्या दारांतल्यान इल्लो इल्लोसो उजवाड भायर सरतालो. रान्नीर पेजेचो बुडकुलो उडोवन अमृते बशिल्लें. शेवग्यान आतांच तांदूळ हाडून दिल्ले. तांदूळ हाडून उडयले आनी तो खुशाली वांगडा भायर सरलो. अशें रातीचे भायर सरले बगर पोट भरनाशिल्लें. आयचो दीस गेलो. फाल्यांचो कसो वतलो हें येवजितनाच रात सरताली. तरी पेद्रू भाटकार, शांबा भाटकार हांची भाटां कुळागरां आशिल्लीं म्हणून माणसुकी. शेवगो केन्नाय रातीचो भायर सरलो म्हणटकीर 10-20 तरी नाल्ल हाडटालो. ते विकतकीर 4-5 दीस चिंता उरनाशिल्ली. आज शेवगो गेला खरो, पूण कालच शांबा भाटकारान नाल्लांचो पाडो केला म्हणटकीर आयज मेळ्ळ्यार आडसरां मेळत. नाका आशिल्लीं कामां, पूण पोटांक लागून करचीं पडटा. अमृत्याचे तकलेंत तरेतरेचे विचार येताले. भायले कुडींत व्हडलो 10 वर्सांचो पूत अभ्यासाक बशिल्लो. धाकलीं तिगां जमनीर लोळटालीं. व्हडल्या फाटलो कुश्ट. शाळेंत वचप ताका कशेंच मानवना. गोफीण घेवन दिसभर तो हेडत आसता. लोकांतलीं तोरां धोडाय, पेरां तोड अशें करीत दीस सरता. कितलेंय मारल्यार लेगीत ताका लागना. ताचे फाटलें शेंवतू आनी बाबलो. बाबलो 3 वर्सांचो. 5 वर्साचें शेंवतू दिसभर तांकां सांबाळटा. व्हडलो मातसो वेगळो. त्या तिगां भशेन धुल्ला मातयेंत लोळप ताका मानवना. अभ्यासाक तो पातयेना. मास्तर म्हळ्यार ताचो देव. दिसभर तो मास्तराच्यो खबरी अमृत्याक सांगत आसता. मास्तर अशें म्हणटा, मास्तर तशें म्हणटा. शेवग्यालीं मेळकीं लोळकीं खोमसां पळोवन तो आवयक सांगत रावता. आमचो मास्तर धवी फुल्ल खोमसां घालता. एक दीस अमृत्यान विचारलें, मास्तराची खोमसां कशीं मेळटलीं? तेका शेतान खंय वयचें पडटा. व्हडल्यान कांयच जाप दिली ना. पूण मास्तर धवी फुल्ल खोमसां घालता म्हूण जाताली ती व्हडविकाय उणी जाली ना. अभ्यास करतना व्हडल्यान मान वयर केली. बाबलो आनी शेंवतू जमनीर लोळटालीं. पाऱ्यार एक पिसोळें येवन बशिल्लें. कुश्ट ताका धरचे खातीर ल्हवूच मुखार सरतालो. पूण ताचो हात लागचे पयलींच पिसोळें थंयचें उडलें. व्हडल्याक सू जालें. तो परत तकली सकयल घालता म्हणसर बाबलो उठलो. दाव्या कोनशाक गळटालें म्हणून अमृत्यान थंय कुळसुरी दवरिल्ली. लुटू चलत बाबलो थंय गेलो आनी सू करून ताणें तातूंत धार सोडली. आवो! व्हडल्यान बोवाळ केलो. बाबल्याक चोय, कोळमुलेंत मुतलो. गाळी मारीत अमृतें भायर आयलें. बाबल्याचेर 4 धपके घालून ताणें ती कोळसुरी उखल्ली. भायर व्हरून ओतली आनी फडफडत परत आशिल्ली थंय हाडून दवरली. भितर वतना रडटल्या बाबल्याचेर परत 2 थापटां फुलोवंक तें विसरलें ना. व्हडलो परत अभ्यास करूंक लागलो. बाबलो रडटालो आनी बाकीचीं दोगां ताका चाळयतालीं. त्या बोवाळाक लागून व्हडल्याचीं गणितां चुकूंक लागलीं. उगी रावात पयलीं. तो तिडूकूंक लागलो. एकलो रडटा, दुसरो चळयता, तिसरो तिडकता. अमृत्याची तकली कणकणूंक लागली. बुडकुल्यांत दवलो गुंडावन ताणें पेजेचीं कुंयां वयर काडलीं. एक गोटो दामून पळयलो आनी रान्नी वयलो बुडकुलो सकयल देंवयलो. दोणांतल्यो 2 आंबल्यो आशिल्ल्यो. तांचे 4 कुडके करून ताणें भुरग्यांक उलो मारलो. 4गांय जाण
धांवत भितर आयली. सगळ्यांकूच भूक लागिल्ली. पूण भूक लागली म्हूण सांगल्यार आवय मारता हे धाकलो बाबलो लेगीत जाणा आशिल्लो. देखूनच येदोळ सावन ती भायर खेळत आशिल्ली. पेजेच्यो पोवल्यो तांच्या मुखार दवरून अमृत्यान आंबले कुडके पेजेत उडयले. चौगाय जाण हुनहुनीत पेज जेवंक लागली. आवो, पेज बरी जाला, बरी लागता कुश्ट सांगूंक लागलो. अमृत्याचे हड्डे भरून आयले. पोरांक कालच्यान उपास पडिल्लो. दनपरां 2 भाकऱ्यो चौगांक वांटून दिवन ते कपलाक हात लावन बशिल्ले. शेवग्यान इतले तरी तांदूळ हाडून दिले म्हूण माणसुकी, नाजाल्यार भुरग्यांक थातरता म्हणसर ताका नाकात जीव चावचेलो. रान्नीर पेज शिजता हे उबेर भुरगीं इतलो वेळ भायर बशिल्लीं. फक्त पेज आनी आमले कुडको, तीच बरी लागता खंय पोरांक. अमृत्याचे दोळे भरले. बरी लागता मरे, जेय तर. मोवसाणेन ताणें म्हळें. जेय तर पोटभर. अशें म्हणचे ताच्या ओंठार आयिल्ले. पूण बुडकुल्यांत कितें उरिल्लें? शेवगो रातचो केन्ना घरा येयत सांगूंक येना. ताच्या पुरतीच कुंयां उरिल्लीं. अमृत्याक तर फक्त निवळ पिवनूच रात काडूंक जाय आशिल्ली. आवो, व्हडल्यान उलो मारलो. अमृत्यान कच्च करून आंग काडलें. तो पेज मागत म्हूण तें कांचवेल्ले वरीक जालें. पूण व्हडलो समजीक वाडटा ताजे वयर केन्नाच मागना. भूक गेली ना जाल्यार हळूच मागील दारांतले बांयचेर वचून उदक पिता. अमृतें सगळें पळयता. पूण करतलें कितें? व्हडलो सामको वेगळोच जाला. ताचे कडेन कशें वागचें तेंच केन्ना केन्ना अमृत्याक कळना. बाकीच्या तिगांय परस ताका व्हडल्याची मातशी चड माया दिसता. इल्लोसो शाब्बाचो कुडको आसल्यार ते व्हडल्याचेच खोमीस शाबू लावन मास्तराच्या खोमसा भशेन धवे फुल्ल करचेलो प्रयत्न करता. आवो, व्हडल्यान परत उलो मारलो. आयज शाळेंत मज्जा जाली. कुश्ट आनी शेवतो तोंडां उगडीं उडोवन व्हडलो कसली मजा सांगतलो काय म्हूण ताका पळयत रावली. व्हडल्याचे शाळेंतली मजा आनी कितें आयकुपाची? अमृत्यान पेजेचो बुडकुलो धांपून दवरलो आनी म्हळें, जे तूं पयलीं. आवो, मजा आयक. आयज शाळेंत एका चेड्यान कोणाली पेन्सील चोरली. चोरो? अमृतें आपल्याच कामात. चोरो कितें? मास्तर म्हणटा खोटं कधीय बोलूं नये, चोरी कधीय करूं नये. आयकता मगे आवो? कितें म्हणटा रे तूं? अमृतें उबगलें. आमचो मास्तर म्हणटा फटी केन्नाच मारच्यो न्हू, लोकांतलें केन्नाच चोरचें न्हू. चोरोवप म्हणटात तें साप्प वायट. पाड पडले तुज्या मास्तराचे. तेका कितें कळटा? आमच्या मास्तराक सगळें कळटा. व्हडल्यान व्हडविकेन सांगलें. तो केन्नाच फट उलयना. गणितां एका मिनटांत सोडयता. पाडे घडघडीत म्हणटा. धही फुल्ल खोमसा घालता. मास्तराचे यादीन व्हडल्यालें तोंड फुल्लें. शाळेंतल्या त्या भुरग्यांक चोर चोर म्हणून सगळ्यांनी कसो चाळिलो तें तो आवयक सांगूंक लागलो. बाबलो जेवता थंयच झेमेवंक लागिल्लो. शेवतू ताका घेवन भायर गेले. कुश्ट मात व्हडलो आनी कसली मजा सांगत म्हणून थंयच बसून रावलो. बाप्पा खंय गे आवो? निवळ पिवन जातकीर व्हडल्यान विचारलें. ताका जाप दिनासतना अमृत्यान पोवल्यो उखल्ल्यो. व्हडल्याक सगळ्यो पंचायती. तो मास्तर एक मेळ्ळा तेका. नाका आसलेले घालता तेच्या बोडांत. आवो, बाप्पा खंय? व्हडल्यान परतून विचारलें. रायागेर वावराक गेला तो. अमृत्यान व्हडल्याची नदर चुकयत म्हळें. येदे रातीचो? बाप्पा येदोळ बेबद्या खुशाली वांगडा वयतालो. हांवें देखला. कुश्टान म्हळें. बेबद्या खुशाली वांगडा? व्हडल्यान विचारलें. मास्तर म्हणटा सोरो पियेवप वायट. अमृत्याक तिडक मारली. तुजो मास्तर कितें म्हणटा तें बरें म्हणटा रे. हें वायट, तें वायट, फाल्यां विचार तेका. कितें बरें काय म्हणून? आमच्या सारक्या गरिबांक सगळें वायटच करचें पडटा. दुडवाकार करीत तें बरें. आवय कितें म्हणटा तें व्हडल्याक कळ्ळेंच ना. व्हडलो आनी कुश्ट निवळ पिवन भायर वतकीर अमृत्यान चिमणी पालयली
आनी ते भायले कुडींत आयले. बाबलो आनी शेवतू जमनीरच न्हिदून पडिल्लीं. तांकां ताणें कांबळ्या फट्यार हाडून घालीं. बाबलो न्हिदांतच शिंयान कुडकुडूंक लागिल्लो. ताचेर पांघरूण घातलें पांघरूण घालतले म्हळ्यार कांयच नाशिल्लें. व्हडलो पुस्तकां दप्तरांत भरतालो. मास्तर म्हणटा लोकांले चोरचे न्हू. अमृत्याक ताच्या उतरांचो उगडास आयलो. ताका दिसलें व्हडल्याक सांगचें, तुज्या मास्तराक विचार, 2-2 दीस उपास काडपी, भूक मारून दीस सारपी, हातरूण पांघरूण नासतना न्हिदपी लोकांनी चुरी नासतना कशे दीस काडचे. पूण ते ओगी रावले. व्हडल्यालें उलोवणें ताका लट्टीक दिसना. पूण तशें वागूंक गेल्यार ह्या संवसारांत दीस काडूं येता. सगळो दीस वावर करून शेवको 4-5 रुपया घरा हाडटा. काम मेळ्ळ्यार बरें आसा, नाजाल्यार उपास. व्हडलो भूक चिड्डून रावता, पूण धाकलीं तिका परतून परतून रांदचे कुडींत येवन बेजार करतात. तांच्या ताळ्यार कितें घालप. चड उपास जावंक लागलो म्हणटकीर मागीर शेवग्याक रातीचो भायर सरचोच पडटा. बेबदो खुशाली आनी तो. अमृत्यान जांभय दिली आनी चिमणी पालयली. बाबल्याक वेंगीत घेवन ते हातरुणार पडले, पूण ताका न्हीदच येना जाली. शेवग्याची वाट पळयत ते उजूंक लागले. व्हडल्याक शाळेंत मेळटा ती देख बरी काय वायट. आपल्या सारक्या गरिबाच्या घरांत उपकर पडचेली काय कितें. शेवग्याले भेंडके खोमीस पळोवन तो मास्तराच्या धव्या फुल्ल खोमसाची गजाल सांगता. ताका सगळें नितळ जाय. पयर सोयरुल्या बापायन सोरो पिवन सोयरूक आनी घरांतल्यांक बरेंच बडयलें म्हूण व्हडलो भियेवन बशिल्लो. आपल्याक वेंग मारून म्हणूंक लागलो, आवय, सोयरुलो बाप्पा बरो न्हू, तो सोरो पियेता. मास्तर म्हणटा सोरो पियेवप वायट. तरी बरें शेवको सोरो पियेना. अमृत्याक मातशें सू जालें. व्हडल्याचो शाळेंत सदांच पयलो नंबर येता म्हूण शेवग्याक केदी व्हडवीक दिसता. पूण अमृत्याक केन्ना केन्ना व्हडल्याचो भंय दिसता. धवे फुल्ल खोमीस घालपी त्या मास्तराचे देखीखाल रावल्यार आनीक थोड्याच दिसांनी व्हडलो आपले खोपीत सोंपचेलो ना हें चिंतून ताका दिसता. व्हडल्याक शाळेंतलो काडचो, पूण ताणें तशें म्हळ्यार शेवगो ताचेर धेंगशेता. व्हडलो आमचें नांव वयर काडटलो. अशें म्हणटना शेवग्याचे दोळे लिकलिकतात. पूण शाळेंत वचत सावन व्हडलो मातसो पयसावला हें अमृत्याक जाणवता. सांगूंक मात जमना. येवजिता केन्ना झेम लागली तीच अमृत्याक कळिना. कोम्या सादार ते जागे जाले. शेवको आजून येवंक नाशिल्लो. येदो वेळ कित्याक जालो काय तेका, अशें चिंतीत अमृतें कामाक लागलें. ते बांयचें उदक काडटाले. इतले म्हणसर मोगऱ्यालो शिरी धांवत आयलो. अमृत्या, आगो, शेवग्याक पुलिशेंत व्हेला. अमृत्याच्या हातांतली कुळसुळी सुटली. पेद्रू भाटकाराले नाल्ल चोरोंक गेल्लो तेन्ना भाटकारान तेका आनी खुशालीक ज्युस्त धरलें आनी पुलिशेंत दिले. शिरी खडशें झावूंक लागलो. व्हडलो शाळेंत वचूंक दप्तर खांद्याक लायतालो तो थंयच घट जालो. शेवग्याक पुलिशेंत व्हेला. आतां कितें जातलें. ताका कादयेंत उडयल्यार भुरग्यांक कशें पुसप. अमृताच्या दोळ्यांत मुखार काळोख येवंक लागलो आनी ताणें काचाबूल जावन हांबेर फोडलो. ते रडटा तें पळोवन कुश्ट शेवतू आनी बाबलो ताका वेंग मारून रडूंक लागलीं. व्हडलो दप्तर हातांत घेवन उबो आशिल्लो. ताचेर नदर पडना फुडें अमृत्याची दुकां भितरले भितर जिल्ली. व्हडल्यान आयकलें. अमृत्याक कच्च जालें. व्हडल्याच्या तोंडा कडेन ताच्यान पळोवनजा जालें. भुरग्यांक कुशीन काडून ते व्हडल्याक म्हऱ्यांत घेवंक फुडें सरले, पूण व्हडलो दप्तर घट्ट धरून फाटीं सरूंक लागलो. अमृत्यान ओल्या नदरेन ताका पळयलें. व्हडल्याचे ओंठ थरथरताले. तोंडांतल्यान उतरां फुटनासलीं, पूण ताची नदर मात रडकुरी जावन अमृत्याक विचारताली, बाप्पान चोरलें? मास्तर म्हणटा. अमृत्याक मास्तराचो किवाटो आयलो. मास्तर, तुवें म्हाज्या चेड्याक इबाडलो, सामको इबाडलो.
अशें म्हणून ते घसघशीत रडूंक लागले.